कोंकणी खातीर कितें बरें केलें जाल्यार ताका येवकार दिवया जो आसा तो म्हळ्यार आमी खंय लोकांक कोंकणी मराठी शिकनाक म्हणून सांगला आमी पेरंट्सांक सांगला की तुमकां जाय त्या शाळें भितर भुरगीं घालात असो जेन्ना आसता तेन्ना उदय बाबाक भंय कित्याक दिसता अरविंद भाटीकाराक भंय कित्याक दिसता की पुंडलीक नायकाक भंय कित्याक दिसता कारण तुमकां खबर आहा की फाल्यां जर पालकांक स्वातंत्र्य दिलें जाल्यार पालक व्हरून आपल्या भुरग्याक इंग्लिशीकच घालतले हें खंय तरी आमकां मनांतल्यान खबर आसा सो आमी पयलींच ताचो विरोध करतात कारण मनोहर पर्रीकराची म्हणणी आहा की अधिकार तांकां दिला जे फुर्से म्हणटालो इट्स अ कंप्लिटली डेमोक्रेटीक डिसिजन ना दोन कारणां खातीर पयली गजाल म्हणजे फ्रीडम ऑफ चॉयस हो ऑलरेडी आसा म्हणून आमच्या एका गोंयांत इंग्लीश कोंकणी मराठी कन्नड उर्दू तेलुगू ह्या सगळ्या भाशांनी शाळा चलतात म्हणजे फ्रीडम ऑफ चॉयस पळय आसा तो ऑलरेडी आसा क्वेश्चन आशिल्लो तो अनुदान दिवपाचो गरीब भुरग्यांक ते परवडना हो आर्ग्युमेंट ना हेंय खरें कितलें तें तपासून पळोवपा सारकें आसा पूण ताजे खातीर वेगळी वेवस्था करूं येता गरीब भुरग्यां खातीर ताका लागून एक युनिवर्सल सिद्धांत जो सगळे जगान मान्य केला जो आमच्या देशान मान्य केला आनी जे प्रिंसिपल खुद्द पर्रीकार सरकार मान्य करता मायभाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण आसचें म्हणून तो कित्याक मोडचो बरें दुसरी गोश्ट सरकार अनुदान दिता आक्षेप अनुदानाक बरोबर आक्षेप ते लोक इंग्लिशीन शिकता न्ही ताजे परस आनीकूय स्कुलां आसात प्रायवेट आनी एडेड स्कूल तांकां कोणें आमी विरोध केलो वचून आमी करूं ना कित्याक करूं शकनात कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे ताका इंग्लीश कित्याक जपानी आनी चिनी भाशेंत बसून शिकोवपाचो अधिकार आसा बरोबर प्रश्न येता तो सरकारी पयसो तांकां दिवपाचो आनी हो सरकारी पयसो खंयच्याच मंत्र्याच्या बोल्सांतल्यान किंवा तांगेल्या बँक खात्यांतल्यान वचना हो तुजो आनी म्हजो पयसो बरोबर म्हणजे हो तुजो आनी म्हजो पयसो एक जागतीक शिक्षणाचो सिद्धांत मोडपाक कित्याक सरकारान वापरचो बरें तितल्यार तें उरना ह्या शिक्षणाचो संबंध गोंयकारपणा कडेन आसा ह्या शिक्षणाचो संबंध देशा कडल्या निश्ठे कडेन आसा ह्या शिक्षणाचो संबंध एकंदर संस्कृती कडेन भाशे कडेन आसा म्हणजे एकंदर गजालींचेर जो वायट परिणाम जाता त्या वायट परिणामाक लागून आमचो विरोध आसा दुसरी गजाल जी आसा दुसरो आर्ग्युमेंट तांचो जो आसा तो सिंपल की जो हांवें तुमकां सांगिल्लो की गरिबांची भुरग्यांक वचपाक मेळना सो तांकां आमी फॅसिलिटेट करतात आतां हातूंत भितर दोन मुद्दे आहात एक तुमी म्हणटा तशी घडये वेगळी वेवस्था करपाक जाताली किंवा ऑलरेडी जी वेवस्था आसा तिकाच खंय तरी आतां जशी पर्रीकार सरकारान दिला सँक्टिटी दिवपाची आनी म्हणपाचें की बाबा हें गरिबा खातीर आमी करतात पण बाकी सगळी गजाल आमी कोंकणी मराठी खातीर करतात हें खरें इतलेंच न्ही रायट टू एज्युकेशन एक्ट पळय आसा तातूंत गरिबां खातीर 25% रिजर्वेशनाची वेवस्था केल्ली आसा आनी तें शिक्षण सरकारान दिवपाचें म्हणटा तांचेर फीचो भार पडना सरकाराच्यान इतलें करूं येतालें तुमकां जाय तें माध्यम निवडात म्हणून ती सोय केल्ली आसा कायद्यांत वेगळी करपाची इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा तुमकां कितें दिसता की जेन्ना तुमी म्हणटात की प्रोविजन आसा पण सरकार करना आनी मायनॉरिटी स्कुलांक दिता कितें उद्देश हाजो फाटलो हाजे फाटलो केवळ राजकीय उद्देश हे मतांच्या आशेन केल्लें राजकारण आनी ज्या राजकारणाचो अत्यंत शिक्षणाचेर वायट परिणाम जावं येता कारण आमच्या आयुश्यांत राजकारण सगळ्या कडेन आमकां बादता पूण कांय गजाली आसात जातूंतल्यान राजकारण पयस दवरपाची गरज आसा आनी शिक्षण हो तातूंतलो म्हत्वाचो विशय हेच भाशण मनोहर पर्रीकारान केल्लें विरोधी पक्ष फुडारी आसतना हय 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 आनी ताणें आनी एक खबर सांगिल्ली हांव तुमकां याद करता ताणें आपल्या एका मित्राची खबर सांगिल्ली आनी तो मित्रान तो बरोबर शिकताले मराठींतल्यान त्या मित्राच्या बापायन काडून ताका इंग्लीश माध्यमाक घालो आनी खूब वर्सांनी जेन्ना ते मेळ्ळे तेन्ना मनोहर पर्रीकार IIT जाल्लो आनी तो मोटरसायकल पायलट जाल्लो ही खबर मनोहर पर्रीकारान सांगिल्ली म्हणटा आतां ताका म्हज्यान विचारूंक जाता तूं जांकां पळय ही ग्रँट दिता तांकां सगळ्यांक मोटरसायकल पायलट करूंक सोदता काय म्हणून तुमकां कितें दिसता की पर्रीकार जेन्ना इतली सगळी तुमचे बरोबर आसून जेन्ना ही गजाल केली पॉलिटिकल कंपल्शन्स असतात न्ही आनी ती तुमी समजून घेवपाक तयार ना ताजें म्हणणें तें की कांय पॉलिटिकल कंपल्शन्स असतात ती तुमी समजून घेवची ना पॉलिटिकल कंपल्शन्स समजून घेवं येतात पूण तातूंतल्यानूय वाट काडपाचो एक मार्ग आसता म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट जर एक प्रिंसिपल आनी पॉलिटिकल कंपल्शन हातूंत भितर जर आसत जाल्यार मागीर तूं तुज्यान प्रिंसिपल टोटली सॅक्रिफायस करप शाणेपणाचें जावचें ना म्हणजे एक वटेन देशनिश्ठा आसा आनी दुसरे वटेन पॉलिटिकल कंपल्शन आसा जाल्यार तुका देशनिश्ठे वटेन रावचें पडटलें
आनी खंयच्याय पॉलिटिकल पक्षांत तें करचेंच पडटलें. तुमकां कितें दिसता मनोहर पर्रीकर इज नॉट दॅट डेमोक्रेटीक इनफ की तुमकां इतलें सगळें आंदोलन करचें पडटा? हांव ताका वळखूंक लागत पसून आज पर्यंत तागेली भाशा, वागणूक आनी चलणूक जर पळयत म्हाका दिसता लोकशाय म्हणटा ती मनोहर पर्रीकार नांवाच्या मनशाच्या रक्तांत अजिबात ना. आनी ती लोकशाय नाशिल्ल्यान जी सुशिक्षण जाय, दुसरें विरोधी मत समजून घेवपाची, टिका समजून घेवपाची किंवा इवन आंदोलना कडेन वागपाची, तो स्वभाव अजिबात त्या मनशाच्या आंगांत ना. आनी म्हणूनच कांय कडेन गरज नाशिल्ले संघर्श निर्माण जातात. त्या लोकशाही म्हळी की टिका येतलीच, आंदोलनां येतलीं, संघर्श येतलो, आरोप जातले, पूण हाजी सगळी तयारी दवरून मनशान जी सुशिक्षण दाखोवंक जाय ताजें कुस्कूट भरय प्रमाण मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या आंगांत ना. ही एक वायट गजाल. आनी म्हणून हांव पयर बरयलां की गोंयांत लोकशाहीक धोको आसा म्हणून. ताणें काल स्टेटमेंट केलें की हे कोंत्र आसूं आपल्याचेर पूण तितले आपल्याक तांचे कोंत ना म्हणून. कोंत्र आसूं हय, पूण तुमी सगळे जाण कोंत्र आसूं पूण तितले कोंत ना. हाव आर यू लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट? कित्याक आतां इलेक्शना पयलीं तुमी बरोबर आशिल्ले, आज तुमकां कोंत ना अशी परिस्थिती आयल्या. बरोबर. हें दिसप पळय आसा, हें दिसपूच इल्लेशें अहंकाराचें आनी हुकुमशायेचें आंग अशें दिसप कोणाकय. म्हाका दिसता फाटल्या इलेक्शनाचे पयलीं काँग्रेसच्या फुडाऱ्यांकूय हेंच दिसतालें. ब्रार आनीक सुधाकर रेड्डी म्हजे कडेन उलयिल्ले की तुमी सोनिया गांधीचे विरुद्ध काळे बावटे दाखोवन निदर्शनां करनाकात म्हणून. हांवें म्हळें आमकां कांय फरक पडना, सोनिया गांधी कितें आनी दिगंबर कामत कितें, आमचो लढो तत्वा खातीर एका धोरणा विरुद्ध. म्हणटा थंय सोनिया गांधी कुशीन दवरपाचो प्रश्नच येना. पूण त्या लोकांचोय समज जाल्लो की ह्या लोकांक कोंत ना. तोच समज जर मुख्यमंत्री पर्रीकार हांणी करून घेतलो जाल्यार कोंत कितलें आसा म्हणटा तें कळपाक संदी लागीं. तांची हें स्टेटमेंट एका कॉन्फिडन्सांतल्यान येता आनी तो कॉन्फिडन्स म्हळ्यार फाल्यां जर आंदोलन आनी मास एजिटेशन करपाचें जालें, तो जो मास आसा, तो जो लोक आसा, तो हाडप तुमकां शक्य जावचो ना. कारण ना तुमचे बरोबर काँग्रेस आसा, ना तुमचे बरोबर बीजेपी आसा, आनी जशें तुमी म्हणटात तशें फाल्यां RSS आसत किंवा नासत. तेन्ना हे खंयच्यान लोक हाडटले आनी केदें आंदोलन करतले, हो एक तातूंत भितर कॉन्फिडन्स आसा. बरोबर. पूण सगळीं आंदोलनां प्रमोद लोकसंख्येच्याच आदाराचेर जातात अशें ना. राजभास आंदोलन जेन्ना जालें तेन्ना कोंकणी प्रजेचो आवाजाचे 3 उद्दिश्टां आशिल्लीं. एक उद्दिश्ट राजभास करप कोंकणी, दुसरें उद्दिश्ट गोंयचे खातीर घटक राज्य मेळोवप आनी तिसरें उद्दिश्ट संविधानाचे 8वें अनुसूचीत कोंकणी घालप. बरोबर. पयल्या उद्दिश्टा खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें, दुसरीं दोनूय उद्दिश्टां खातीर रस्त्यार येवचें पडलें ना. गोंयांतय येवचें पडलें ना आनी दिल्लींतय वचचें पडलें ना. म्हणटकच कांय आंदोलनां अशीं आसतात की जीं आंदोलनां आंकड्या बगर करूं येतात. मास आझाद मैदानाचेर दाखोवप ही पॉलिटिशनाक हालोवप शक्य आसा मास नासतना. कारण सगळ्यांची म्हणटा तांगे पॉलिटिशियन्सची एक गजाल आसता की जर एक आझाद मैदान जर भरलें जाल्यार ते भितात. हें आमी पळयलां हाजे पयलीं. तांकां आझाद मैदान भरलें कितें भितात, तो पर्यंत तांकां भंय दिसना, तो पर्यंत चल्ली रे म्हणटा ते. हांकां आपूण हें करया, हॉटेला व्हरून च्या घेतना उलोवया, सगळें करया. आझाद मैदान भरलें की मागीर ते सारकें डिस्कशनाच्या टेबलाचेर भितात. हें जावपाक शकता. ते भरतलो जाल्यारूय प्रयत्न करूं येता. पूण म्हाका विचारचें जाल्यार आझाद मैदान भरलें म्हणून प्रश्न सुटना. चिमटो बसूंक जाय, चिमटो लागूंक जाय, तुका इंजरी जावपाक जाय. आनी ती इंजरी करपाक आझाद मैदानाचेर 10,000 आनी 15,000 लोक जायच म्हणून ना. आमचे गोंयांतली कॉन्स्टिट्युएन्सी तितल्यो ल्हान आसात की 1,000-1,500 फरक पासून खूब सिग्निफिकंट मताचे बाबतींत. म्हणटकच थंय स्ट्रॅटेजी जर योग्य केली जाल्यार आझाद मैदानाचेर किंवा लोहिया मैदानाचेर लाखांनी लोक जमोवपाची गरज ना असो म्हजो इतले तेंपाचो अनुभव. दुसरो गजाल जी आसा ती म्हळ्यार भारतीय भाशा सुरक्षा मंच. तुमकां कितें दिसता, विश्वासघात केलो काय वापरून घेतले?
म्हाका दिसता विश्वासघात केलो. वापरून घेतलेशें दिसना. वापरून घेतलेशें दिसना, कित्याक तुवें एक फरक नोट केलो जाल्यार म्हाका खबर ना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान तेंको जाहीर केलो, पूण आमचे पैकी कोणूच प्लॅटफॉर्माचेर बसून हाका मत दियात आनी ताका मत दियात अशें सांगलें ना. म्हणटच तसो आमचो वापर तांगेल्या पक्षाच्या कार्या खातीर ओपिनियन मेकिंग क्लास जेन्ना तेको दिता किंवा तुमकां तांचे बरोबर आंदोलन करतना पळयता, ताचो डेफिनेटली एक इम्पॅक्ट तयार जाता. त्या खातीर ताजो फायदो तांकां जालो. तांकां फायदो जालो म्हणूनच सत्ता मेळूंक पावली, ही गोश्ट खरी. आमी जें कितें केलें तें तरी डायरेक्टली पक्षाच्या नांवान केलें ना किंवा पक्षाच्या कॅन्डिडेटाच्या नांवान केलें ना. ताजो लाभ खात्रीन भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो, हातूंत दुबाव ना. पूण त्या खातीर आमकां वापरले, कित्याक आमी तांचे मतान चल्लेत ना. आमी आमच्याच मतान चल्ले. तांकां येवन तुमच्या मता कडेन जुळोवन घेवचें पडलें. इतलेंच न्ही, तुका आनी एक गजाल सांगता. हांव विश्वासघात कित्याक म्हणटा तें उतर सहज वापरना, कित्याक म्हाकाय म्हजी जबाबदारी आसा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचांत हाजेर विचार जालो इलेक्शन लागीं पावतकच. कारण आंदोलन सुरू जालें तेन्ना इलेक्शन पयस आशिल्लें. इलेक्शन लागीं पावता पावता विचार जालो की आतां आमचो स्टँड कितें. आमच्या मुखार 3 ऑप्शन्स आशिल्लीं. एक, आमकां कांय लागना इलेक्शन अशें म्हणून ओगी रावप. दुसरो, नेगेटीव, ज्या काँग्रेसीन हें धोरण हाडलां तिका वडयात म्हणून सांगप, कोणाक मत दित तें सांगप ना. आनी तिसरो, पॉझिटीव, अमक्याकच मत दिया म्हणून सांगप. आतां हें ऑप्शन आमी घेतलें कित्या खातीर तर 10 म्हयने आमी बरोबर काम केल्लें. आमची आनी तांची भाशा एकूच आशिल्ली आनी थंय आमी गृहीत धरलें जें घडये की हे सत्तेर येतकीच हीच भाशा मुखार व्हरताले. लास्ट घडये आमची जर कितेंय चूक जाली आसत जाल्यार ती ह्या मनशांक वळखुपाक. म्हणजे आमी जें गृहीत धरलें की हे आज उलयतात तेच धोरण फाल्यां चलयतले म्हणून थंय चूक जाली आसत. म्हाका लास्ट प्रश्नाक उत्तर दियात. एक गजाल जाता, कारण हे मायनॉरिटीचें प्रकरण भितर आयिल्लें की खंय तरी तुमी जेन्ना हाजो इशू करतात थंय तरी ताजें परिवर्तन जें आसा तें कम्युनल डिसहार्मनी भितर जातलें. तुमकां हो भंय दिसना? ना, इतल्या खातीर की आमची धोरण स्पश्ट आसा. ग्रँट तूं मायनॉरिटीक दी किंवा मॅजॉरिटीक दी, आमकां मान्य ना. म्हणटा ग्रँटीचो संबंद मायनॉरिटी कडेन पळय तो जोडटा तो राजकीय मतांच्या आशेन. आमचे नदरेन कांय फरक पडना. आमचे नदरेन ग्रँट कोणाकच दिवंक फावना. मॅजॉरिटीक दिल्यारय आमचो इतलोच विरोध आसतलो. लास्ट त्या खातीर लास्ट म्हाका 10 सेकंद आहा म्हजे कडेन. मनोहर पर्रीकाराक जर एका वाक्या भितर एडवायस दिवपाक आलो कितें दितले? मोडपाची परिस्थिती यो म्हणसर कोणेच ताणचें न्ही. इतलोच एडवायस. म्हाका दिसता हाजेर आमी थांबतात. म्हाका खूब क्लियर एडवायस दिला उदय बाबान. आनी एक पयली मुलाखत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याची अशी जाल्या. तुम्ही आयले, इतले मेकळेपणान उलयले. सर, थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर. देव बरें करूं.